Goa 11 kV underground cabling finished. This problem is solved for all. Now, Yeah. all Goa underground cabling 11 kV चे underground cabling जावपाक जाय. दुसरें सांगता to do this now you require about 20,000 crores. हे उगडाक जाय. This will solve. झाडां पडची ना, झाडां मारपाची गरज ना, ट्रिमिंग नाका, काय ना. Then it is only a local problem. बारीक झाडां आपणे ट्रिम केले, local lines, no problem. Correct? But all engineers agree. All engineers LT agree. line we can manage, sir. LT line we can manage. If underground cabling all over Goa is done, then this problem is once and for all काबार. दुसरें डिपार्टमेंट लागना, फक्त पॉवर डिपार्टमेंटची जबाबदारी. सरकाराच्या रेटाक लागून रेट वाडला म्हणून अशें कोण उलयता पळय, इट इज ऑल रॉंग. आनी तिसरें सांगता तुका, टू कंपेर टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया, हें वाडोवन सुद्दां गोंयचो रेट त्याच्यान खूब कमी आहा. कितलो पर्यंत कमी आहा रे? 50% उणो आहा. 1000 रुपीज. मागीर ते पयशे तेंच्या हातान पावले उपरांत आतां सांगपाचें जाल्यार सगळे घेताले आनी वापरताले म्हणून आमकां खबर ना. मागीर आमी डायरेक्ट इक्विपमेंट डिवपाय केले आनी आतां किटूच रेडी केला. नंबर ऑफ किट्स आय डोंट रिमेंबर, आय डोंट नो एक्झॅक्टली. दॅट वील कम विदिन अ मंथ्स टायम.